आमच्या जिवितांत नेम कायदे भोव गरजेचे. सो तर आमच्या जिवितांत नेम कायदे नात, आमच्या जिवितांत शिस्त वा डिसिप्लीन ना. नेम कायदे जातात आदारी आमच्या जिवितांत आमची डिसिप्लीन वा शिस्त आमी सांबाळूंक. नेम कायदे वरवीं आमी दुसऱ्यांक मान दिता आनी आमच्याच फायद्याक नेम कायदे आमकां बरे पडटात. संवसारी नेम कायदे आसात आनी संवसारी नेम कायदे आसा देखून जेन्ना आमी मोटारान प्रवेश केल्यांत जोन एकल्यान जो चलयतालो ते नेम कायदे सांबाळ्ळे देखून आमी सुरक्षीत ह्या जाग्यार पावल्यांत. जो तर गाडयो चलयतना आपल्याक जाय तश्यो त्यो चलयतले जाल्यार जायते अपस्वेग जावन जायते एक्सिडेंट जावन कुडीक लोक हांव पावचो नासलो. तो नेम कायदे आमचे फायद्याक आनी पवित्र सभा आनी देवाचे कायदे आमकां मेळटा आनी हे कायदे आमच्याच फायद्याक. पयले वाचपान हांवें पळयता भाग घेवन जुवांव आपले चिटींत तो आमकां आदार दिता कशे भशेन आमी नेम कायद्याच्या मोगान वाडूंक. तो म्हणटा जो कोण संवसाराचो संवसारी वस्तूंचो मोग कोत्ता तो देवाचो मोग करिना. तो संवसाराचो मोग कोता देखून संवसारी नेम कायदे घेवन तो जियेतालो, त्या संवसाराचे नेम कायदे घेवन तो जियेतालो. पूण जो देवाचो मोग कोत्ता तो देवाचे नेम कायदे पवित्र सभेचे नेम कायदे घेवन तो जियेतालो. आनी हेच खातीर सांग देवाचे नेम कायदे पवित्र सभेचे नेम कायदे आमी आमच्या जिवितान वेव्हारान घालतले जाल्यार एक गरजेचें आमी देवाचो आनी पवित्र सभेचो मोग आमी करूंक.